पाद्रीक हांव ना हें चलचित्र खऱ्यांनीच बरें आसा. जें कितें आमचे फुडें इगर्जांनी समाजान जें घडटा तेंच आमच्या भावान वालेरीयन बाजान ह्या चलचित्रा वरवीं दाखयिल्लें आसा. आनी कितें मनशाची काळजां मोना आमचो जो स्वभाव यात्निका सवय कसो जाता तो ताणें दाखयिल्लो आसा. गरज आसा फुडें आमची पावलां मारून आमच्या यात्नीक भावांक कितें ते आमचेच पांचे वांगडी कशें घेवन हेंच कितें तो दाखोवंक गावलो आसा. ह्या ताचो वावर आमी ओळखून घेतात आनी ह्या चलचित्राक आमी सगळें बरें आवडटात. थँक्यू. सुंदर मुवी आसा. जण एकल्यान पळोवपा सारकी कशी म्हणजे वेगळोच तेतून जी संकल्पना आसा ती वेगळी आसा. आनी गोंयच्या ह्या भुमीन अशे तरेची मुवीज खरेंच परत जावची अशें म्हाका दिसता. आनी प्रत्येक कॅरेक्टरान आपले 100% दिलेलें आसा. फादर जे नितीन कोलवेकर जाल्या अशें दिसना की ते हिंदू आनी अशें दिसता की खरेंच ते प्रिस्टूच आसान आनी तांचो उलोवपाचे डायलॅक्ट आनी हें तेंच्यांनी खूब तेजेर मेहनत करून आपले 100% दिला. प्रत्येक एक्टरान आपलें काम केलां थंयसर खूब त्रासान. ऑल द बेस्ट फॉर देम फॉर देयर फ्युचर. The movie has been excellent with a very positive message, good acting, and I think it's something very good for the audience too. A movie worth watching, a good entertainer, and with good message across to the public. Thank you. Very good. I enjoyed the movie, thoroughly enjoyed. Normally I don't go to see Konkani movies, but this I really enjoyed. Thank you so much for a Konkani movie like this. Thank you.